त्याप्रमाणे भगवंता बरोबर देश प्रभुदेसाई भगवंतास या चरणाशी भगवंता आज त्यांचं मडगाव या मतदारसंघातून उमेदवार भगवंता चांगल्या बहुमताने असे निवडून यावे असा तुम्हाला देवतांचा पूर्ण आशीर्वाद राखण तुम्ही प्राप्त करून द्या, सर्वतोपरी सांभाळ करा. त्याप्रमाणे भगवंता की खूब उलयता म्हणून पण एकच लायनीन सांगता, फाटल्या 10 वर्सान फातोर्डान एक सुद्दां सिग्नेचर प्रोजेक्ट जालो ना टेन्युअरान. हांव फाटल्या वेळाचेर 10 वर्सां आमदार आसतना रवींद्र भवना सारको प्रोजेक्ट ह्याच फातोर्डान जालो. होलसेल फिश मार्केटाचे फेस जाली, कलेक्टरेट बिल्डींग जाली, हांगा सुपर हॉस्पिटल जालें, अंडरग्रावंड केबलिंग जालें, ओवरहेड लायन्स काडल्यो, अंडरग्रावंड सिवेज जाली, गोगळ्यान तळी जाली, दवंड्यार मागीर ताका पूल म्हण, साको म्हण, कलवट म्हण, कितें म्हण तो जालो. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. आनी ज्या जाग्यार तुमी हांगा उबे आसा तो आर्लेमांतल्यान रवींद्र भवनाचो व्हर रस्त्याचें लँड एक्विजिशन जालें हें म्हज्या टेन्युअरान जाल्लें आसा. आनी आयचें सगळें यंग जनरेशन, हांव रिपीट करतां, यंग जनरेशनाक आयज तें सगळें कळपाक लागलां, जांच्यांनी सोशल मिडियाच्या मार्फतांतल्यान आनी RTIच्या मार्फत सगळे इन्क्वायरी काडल्यो. जो कितें जाला तो कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट, आय रिपीट कॉस्मेटीक. पयले बरें तें डांबर घातलो, लायटी घालून हांवें केलां म्हणपाचें जें आसा पळय न्ही तें आसा. आनी म्हणून लोकांक फोटोवन राजकारण करपाचें हांव फुडें सरूं ना. पयली गजाल म्हणल्यार लोकांक फटयलो देवाचेर कुर्साचेर आनी खंय उबो रावन सांगलें शेतकऱ्यांक तुमचीं शेतां परत दिता. शेतां परत आयज पासून दिवना. फातोर्डा लेक करता, ट्युरिस्ट येतले, फातोर्डा लेक जावना. ह्याच बरोबर बरें लोकांक हायजेनीक फूड, नुस्तें बिस्तें मेळटलें म्हटलें, नुस्त्या मार्केट केलें, पण थंय कितें ओल्ड तें SPD आशिल्ली ताकाच फोली लायल्यो आनी दुबय मार्केट केलें. पण दुसरे वटेच्यान सगळे फॉर्मेलिनाचेर लोक हें करपाक लागले. बरें हें कांय मेळूना. आनी एक प्रोजेक्ट जर खंय तरी आयलो जाल्यार तुमी दाखोवपाक शकता. एकूय प्रोजेक्ट कोणें लोकांक जाय काम, लोकांक फोटिंगपणां नाका, लोकांक जाय ट्रस्ट वर्दी, लॉयल आनी हॉनेस्ट मनीस. लोकांक हें सगळें आवडटा आनी म्हणून लोकांचें आतां कितें आसा, तुवें विचारलो म्हणून म्हणटा फेलर आसा त्या फेलरेक कांय 2-3 फेलर आसा ते सांगचेच पडटले न्ही. 10 वर्सां ज्या मनशाक लोकांनी निवडून दिलो, ज्या मनशाक MLA जालो, आमदार मंत्री जालो, डेप्युटी CM जालो, सगळीं पदां मेळ्ळी. दोन MLA मंत्री जाले. एक येदो व्हडलो डायनेमीक अशें करून सामको आपूण खंयची फायल अशी तशी हालयता हें म्हणपी लोकांक हें करूंक जाय आशिल्लें. पण हें जालें ना म्हणटकीर सांगूंक जाय न्ही. मागीर तें सांगनासतना कशें जातलें. पण सरकार नंबर तुमचो आशिल्लो, पण कितें जावना. सरकार तुमचो ताका विचार, त्याय सरकारान तोय भाग आशिल्लो, ताका विचार. हें म्हाका जेन्ना पळय विचारता न्ही, जी गजाल ह्या सरकारान आतां फाटल्या दिसांनी रस्ते आनी हें जाता पळय न्ही, तो आपली छाती ठोकून म्हणटा हें आपल्यान काम केलां, हें आपल्यान करून हाडलां पळय म्हणटा पळय न्ही, तें कोणें केलें तर? तें सरकार कोणालें आशिल्लें तर? तेन्ना तुजीच इच्छा आनी धमक आशिल्ली, ती धमक ना जाली तर मोव पडलो तूं आतां. धमक जर आशिल्ली जाल्यार सगळें करून घेतलो आशिल्लें. कापस्ताद म्हणटा ताका. डायनेमिजम इज तो. हांवें विरोधान सुद्दां आसून सुद्दां आमदार म्हणून हांव फाटले 10 वर्सां जेन्ना हांव आमदार आसतना विरोधान सुद्दां आसतना सुद्दां खंयचोच प्रोजेक्ट आडयलो ना किंवा खंयच्याच प्रोजेक्टा भितर पांय घातलो ना. आनी म्हणून तर हे प्रोजेक्ट दिमाखान भितर आज उबे आसात मरे. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें, कलेक्टरेट बिल्डींग आसतली आनी तुगेले हे सगळे बस स्टँडाचे हॉस्पिटल आसतलें, हें सगळें आसा दिसतात न्ही पळय तें. म्हजें ओपन चॅलेंज हांव सांगून थकलो. ओपन चॅलेंज खंयचो तरी एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट त्या 10 वर्सां 2012च्या पयलींचे नंतर सांग म्हणून. पोस्ट ऑफिस ती फायल चेक कर, नाल्यार चर्चील सांगतलो कसो हांव ती ताच्या फाटल्यान लागून केली त्या पोस्ट ऑफिस शिफ्टींग. पूण क्रेडीट बोलतोच घेता, ताका संवय आसा ती क्रेडीट घेवपाची. काम बाबाच्या जाग्यार उबो रावन सगळ्या कडेन मागता की आमी जायते चुकले आसतले, काही गजाली कोणा कडेन कितें तरी उलयतना हें सगळें माफ करचें, सगळ्यांनी एकठांय जावचें, संघटनेन आमी फुडें या आनी संघटना जी आसा ऑर्गनायझेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी हें परत एकदां जिखुया आनी परत एक प्रॉस्पर अशें, म्हणजे दुसऱ्या कंट्री कडेन दुसरे खंय हांव तुलना करना, पूण सगळ्या हातूंत भितर एक आयडियल लोकेशन जर खंयच्याय बरें जर खंयचें जर आसतलें जाल्यार तें फातोर्डा जावचें, ह्या खातीर आमी प्रयत्न करुया. तातूंत तुमचो सगळ्यांचो सहभाग. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात आमी अंत्योदय तत्वाचेर ज्या पद्दतीत तो समाजकारण करता, हांव राजकारण म्हणटो ना, राजकारण करतले थंय आसात जे फक्त राजकारण आनी लोकांक फुटोवपाचें काम जे करीत आयिल्लें आसा ते लोकांक दाखोवन दिवपाचें काम दामू निश्चितच करतलो. आनी समाजकारण करपी बाब दामूक परत एकदां फातोर्ड्यांतल्यान भोवमतान लोक निवडून दितले हाची म्हाका खात्री आसा. निश्चितच गोंयचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्याची, सातत्याची आनी विकासाची फाटलीं 10 वर्सां काम करीत आसा आनी फुडलीं 5 वर्सां आमी म्हणटा समृद्धीची.
समृद्धी कडेन वाटचाल करपा खातीर म्हाका दामू गोंयच्या विधानसभेत पावतलो हेचें हांव यश आवडितां आनी त्याच बरोबर आमचो दोतोर देश हांगासर आसा तेकाय हांव यश आवडितां. पयले फावटी आमकां मडगांवांतूय बदल जाता आसतना दिसतलो, सालसेतीत बदल जाता आसतना म्हाका दिसता निश्चितच सालसेतकारांक दिसतलो. त्या खातीर आमकां वेगळ्या सालसेत मिशनाची गरज ना. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणून ज्या पद्धतीत लोकाभिमुख काम करता म्हणजे पुराय गोंयची जनता ह्या पावणे 3 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयच्या जनतेक पळयला, गोंयच्या जनतेन अनुभवला आणि ज्या पद्धतीचो विकास डबल इंजिनच्या सरकारात फाटली गेली 8 वर्सां हे आमी सातत्यात करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या पद्धतीत आमी सुरू आसा तोय लोकांनी पळयला. 20,000 कोटी पेक्षा चड पयशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान घालता आसतना सालसेती कडेन आमी दुजाभाव करूंक ना. जो डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत सालसेतीन केन्नाच जावं नासलो त्या पद्धतीचो डेव्हलपमेंट तुमी सगळे जाण अनुभवता आसतले. आमी खंयसरूच आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून खंयचोच विरोधी मतदारसंघातल्याय कामा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना कमी पडूंक ना आनी दुजाभावानूय पडूंक ना. म्हणून तर तुमकां मडगांवांतूय विकास दिसता, फातोर्ड्यातूय विकास दिसता. हो जर कोणी केला आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त तो भारतीय जनता पार्टीच्या काळात जाला. तुम्ही मुद्दामून आमकां बरेचशे फावटी लोक अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतात, तांकां बुरे दिन कितें हे 2012 पयलींचे दिगंबर कामतीक वचून विचारात म्हणजे बुरे दिन कितें हें कळटलें. आणि त्या खातीर मडगांवांतल्या जनतेक, फातोर्ड्यातल्या जनतेक बुरे दिन कितें हेंय खबर आसा, अच्छे दिन कितें हेंय खबर आसा. निश्चितच रित्या अशा पद्धतीच्या विकासाभिमुख राज्य भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत हाडपा खातीर गोंयची जनता आमकां जावं ते मडगांवांतल्यान जावं त्या फातोर्ड्यांतल्यान सालसेतीन हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात बदल आनी जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटलो. हांव आयज ती विकपाक काडलेली आसा. गोंयच्या संस्कृतीच्यो गजाली म्हाका तेंच्यांनी सांगपाची गरज ना. जे रक्ताचो अभिषेक आपल्या राज्यान करतात त्या लोकांनी गोंयच्या संस्कृतीचेर जेंच्या बरोबर युती केल्या तेंच्यांनी गोंयच्या संस्कृती आनी संवर्धनाचेर उलोवपाची गरज ना. गोंयची संस्कृती आनी संवर्धन आनी नवी सकाळ करपाक गोंयचे तरणाटे आनी गोंयची जनता ही सज्ज आसा. जे दिल्लीत पोल्युशन क्रिएट करपी लोक जे आसा हाची गोंयची वेगवेगळी प्रॉपर्टी आमी पळयता की गोंयच्या गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी ही वाट लायता आसतना आपले बॅनर आनी पोस्टर लायता आसतना गोंयची एकूय राजकीय पार्टी जी आसा ही सदोदीत गोंयच्या प्रॉपर्टीची काळजी घेता, गोंयची जपणूक घेता. पण हांच्यांनी तुमी जर पळयशात जुवारी ब्रीज जावं तो मडगांवचो ब्रीज जावं वेगवेगळी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी पाड करता आसतना आमकां दिसता जे आज गोंयची डिफेसमेंट करपाक लागलेले आसा. अशा लोकांक लोक थारो दिवचो ना. म्हाका खात्री आसा परत एकदां म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर लोक भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले, म्हज्या बरोबर रावतले, आमच्या सरकारा बरोबर रावतले आणि परत एकदां आमचो फातोर्डा आनी मडगांवांतल्यान आनी सालसेतींतले आजुनूय सीट लोकांक सरप्रायझिंगली रिजल्ट जे आसा हे सालसेतीन दिसतले. हांव इतकेंच सांगता आनी परत एकदां म्हणजे दामून आयज दवरलेलो नारळ दामबाब ताका निश्चितच व्हडलो आशिर्वाद दितलो इतकें सांगता आनी म्हाजी दोन भारतीय जनता पार्टी गोंयांत निवडून येतली हे खात्रीन सांगता. तुका सालसेतींतले सीट जे आहा पळय न्हय तूं पळयत राव पूर्णता सालसेतीत जे आसा पळय न्ही आमी 8य सीट जरी लढयले नासत जाल्यार जे लढयना त्या सिटाचेरूय आमचे कॅन्डिडेट आसतले. नावेलीचे कितें सर, नावेली कितें? Sir, why there will not be candidate in Salset? BJP party is candidate in कोण Salset. सांगता तुम्ही म्हणला आता सालसेतीन दामू आहा मरे पळय आतां No, मडगांवान all कॅन्डिडेट seats- आहा why all seats are not मरे नावेली contested आपल्या now? नावेलीन कॅन्डिडेट आहा मरे आमचो कुंकळेन कॅन्डिडेट आहा मरे आमचो. फिलिप नेरी रावतलो हा? बीजेपीचेर. एक परत एक सांगता हांव ज्या 1-2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जरी आमचे कॅन्डिडेट नासले जाल्यार बीजेपी सपोर्टेड कॅन्डिडेट आसतले हेची हांव खात्रीनिशी सांगता. एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सी हे फावटी बीजेपी सपोर्टेड कॅन्डिडेट आसतना नासची ना. 100% सर आज फातोर्डा मिशन चालू झाला. आयक फातोर्डा मिशन म्हणण्यापेक्षा फातोर्डा जिखपाक चालू जाला हे म्हणपाक सुरवात कर. फातोर्डा आमी जिखतले हे खात्रीनिशी हांव सांगता. देव बरें.